मडगांव पालिकेचो IAS CEO राजकारण्याक कसोच आटापना. आर्थूर डिसिल्वा नवो नगराध्यक्ष जाता थंय आसा ताचें आनी CEOचें पेटलें. पालिकेच्या बिल्डिंगेचें इन्स्पेक्शन करपा वयल्यान दोगां मदीं भासाभासी जाली. CEOक शिस्त शिकोवंक गेल्ल्या नगराध्यक्षाचो CEOन भ्रश्टाचार वयर काडलो. नगराध्यक्षाच्या कॅबिनात CCTV कॅमेरा ना. त्या कॅबिनात करप्शन चल्लां म्हूण CEO नवीन लक्ष्मण उलोवन मेकळो जालो. When you are IAS officer, I like to work with you. Yes. मीन्स आपको कुछ ये करने, लेकिन आप ऐसा जब मैं खड़ा रहना मुझे। नहीं देखिए no, you are mistaken. नहीं, see, you are doing No, I am not doing. I'll put a bloody camera here, sir. First of all, in this camera, I'm telling you. What Already conflict, I'll give you conflict. What language you are You using? want conflict, I'll give you conflict. I'll put a camera here. There are people taking money here. There are people taking money from you here. I can prove it. From me? Yes. Which people? I will prove it. Yes, you I'll can. put a camera here. You are taking the money. I'll put a camera here in this. You can put 100. Madgaon municipality, where this is the only chamber which doesn't have camera. I will put. This is my first step that I'll put a camera here with audio surveillance and we will. I will start the movement from you. Okay. Yeah, I will start the Don't movement. take conflict with the honest IAS officer. I'm telling you. If you think you've come back, if you think you've come as a chairperson to hassle me, I'm telling you the Madgaon public. I first only had given that I like to work with you. Yes. Yeah. Don't. Don't say that. No. Don't say that. No, listen to me, sir. I am an honest IAS officer. You people like you, 100 people can't touch me. Okay? Don't try to touch my this thing, huh? I'm telling you. मंगळारा जाल्ले वेंचणुकेन आर्थूर डिसिल्वा 11-9 मतांनी जिखलो. पूण वेंचून येता थंय आसा ताचे आनी CEO नवीनाचे तोंडाक तोंड लागले. हो CEO खंय मडगांवकारांच्यो केशी फुडें धुकलीत आसता. मडगांवाक खंय पुराय वेळ CEO जाय. I'll still challenge आमगेले मडगांवचे म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरान कोणें कितें करप्शन केलें जाल्यार ना ऑफिसर लेवलान तें सगळें हांव आतां पळयतलो. लास्ट 1 मंथ जालो आमचो चीफ ऑफिसर आमगेले लोकांनी कितले तरी हियरींग केसी आहा एक देखून एटेंड जायना. फकत तांकां डेटीचेर डेट तारीख पे तारीख अशें चालू आहा. सो म्हाका ह्यो केसी आमगेले हांगसर जावपा जाय आनी डेली म्हाका चीफ ऑफिसर सारको फिक्स जाय. CEOक मिडियान विचारले तेन्ना मात ताणें कांय नी कशें फाफडून उडयलें. Why there was so much? No, there is no turf war. Everything is cool. We'll go as per law. All right. आपके बीच नहीं चेयरपर्सन के बीच नहीं अरे कोई war नहीं हुआ यार. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. कदंबा CNGचेर चलोवपाचो कदंबा महामंडळाचो विचार चल्ला. महामंडळान दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो CNG बसी पळयल्यो. कदंबा वर्साक डिझेलाचेर सुमार 40 कोटी मोडटा. बसी CNGचेर केल्यार 60 ते 65% खर्च कमी जातलो म्हूण महामंडळाचे चेअरमॅनान गणीत केलां. गेल इंडिया कंपनी कडेन उलोवप चालू आसा. बसी CNGचेर केल्ल्यान खर्च आनी प्रदूशणय कमी जातलें. महामंडळ पयलीं 10 बसीचेर प्रयोग करतले म्हूण चेअरमॅन कार्लुसान सांगलें. आम्ही एक इन्स्पेक्शन केलं दिल्ली त्या दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे बसी आमी चोवन येयले आनी एक कन्वर्शन किट आहा तेका आमचे आतां टोटल फ्यूल एक्सपेन्स जाता अबाउट 40 crores पर इयर डिझेलाचें बील जाता. आमी समज कन्वर्ट केले जाल्यार अबाउट 60-65% सेव करतले पयशे आमी. आतां आमी गेल इंडिया कडेन उलोवप चालू आमचे गेल इंडिया कडेन बिकॉज ऑफ गॅस आनी हो आतां प्रपोजल गोवोरमेंटाक मारतले आमी आतां घालतले फॉर सम ग्रांट्स. आम्ही सपोज बसी घसीर केलेल्या इट विल इवन सेव द एनवायरमेंट लेकिन पोल्युशन कमी जातले कॉस्ट सेव जातले कदंबाचो लेकिन विथीन 6 months एटलीस्ट एक 10 बसीस नाल्यार विथीन नेक्स्ट 3-4 months एटलीस्ट एक 10 बसी चालू करपाक जाय आमी. केंद्र सरकाराच्या येवजणे खाला कदंबा आनी 50 नव्यो बसी घेता. 50तल्यो 7 बसी एअर कंडिशन आसतल्यो. एअर कंडिशन बसी घाल्यार लोक गाडयो घेवन भोंवपाचे कमी करतले म्हूण कदंबाचे गणीत. 50 बसीस आनी येवपाय 50 बसी येवपाय एंड दिस इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम. सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम लेकिन 70% सेंट्रल घालता 30% स्टेट गव्हर्मेंट दिता आमकां. स्टेट गव्हर्मेंटान आमकां पयशे दिले ते दॅट इज 5 crores 42 lakhs स्टेट गव्हर्मेंटान आमकां कंट्रिब्युशन दिला. ह्यो आतां 50 बसी आनीक म्हयन्यान येतल्यो. आउट ऑफ 50 बसींतल्यो 7 बस्यो एअर कंडिशन बसी आहे. त्यो मागीर बसी आमी शटलाच घालतले मारगांव टू पणजे टू वास्को रुटार घालतले. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. मगो पक्ष बहुजनाचो उरिल्लो ना. मगो पक्षाच्या नांवान ढवळीकाराक लोकां कडेन मतां मागपाचो कसलोच अधिकार ना. बहुजनाक चिड्डून सुदीन मुख्यमंत्री केन्नाच जावंक पावचो ना. वयल्यान दोगांकूय घरा बसचें पडटलें. सरकार कूळ मुणकार कायद्यांत दुरुस्ती करतना दोगूय ढवळीकार भाव मंत्रिमंडळांत ओगी कित्याक रावले काय म्हूण रवीचो प्रस्न. रवी राजकारणांतल्यान सोंपलो म्हूण ढवळीकार प्रुडंटाचे हेडोनांत उलयल्लो. ताचेर रवी चळावलो. आणि अशी वर आज जे पक्षा फाटल्यान ते लोक त्या वेळार रावले
त्याच पक्षात सत्तेर हाडले आणि आज त्या पक्षाचे ज्या पक्षाचे ध्येय आशिल्ले ते मुक्त करपाचे गुलामगिरीच्यान कश्टकरी लोकांक ते पक्षाचे मंत्री जे आसा 2 मंत्री आसा एक आमदार आसा जेणे दुरुस्ती विधेयक येता हे जेन्ना दुरुस्ती विधेयक जेन्ना विधानसभेक येता तेव्हा हे तोंडाचे जा पडना एकमतान सगळ्यांनी पास केल्लें आसा आणि तू कसलो अधिकार ना एमजी म्हणून घेऊन लोकांकडे मत मागूंक वचपाचो कारण ह्या लोकांक हे केल्लें आसा विश्वासघात केल्लो आसा हे दोन्ही कायद्यांनी समजून एक कायदो तुम्ही आतां म्हणटा सनसेट क्लॉज आशिल्ले ते काडटा कोर्टार बी तुमी ते धाडलेलो आसा ते फाटी काडात ते करात आणि मागीर घरा बसा लोक तुमकां घर बसयतले अशें केले नंतर म्हणून हो सुदीन आपण आतां मुख्यमंत्री जावपा पळयता जाल्यार हेणें विधानसभेक कित्याक तोंड उगडलें ना डायरेक्ट अटॅक मागयले ताका विधानसभेक ते बिल येयलें त्या बिलाचेर कायद्याचेर कित्याक तुमी ना हो बराबर न्हू हे आमच्या पक्षान केल्लो हे गुलामगिरीचे लोकांक मुक्त करपाक गेल्लो मोगोचे शिव व्हरून सुदिनाच्या गोठ्यान बांदल्यात म्हूण रवीन तोमणोय मारलो. विश्वास कशें आणि वयल्यान सांगता मातयेचो पक्ष आनी कसलो पक्ष हे बहुजन समाज हे कश्टकरी काश्टिकारांचो हे अपक्ष जो आसा आशिल्लो पूण आतां तितून कांयच ना उरूना ते व्हरून सुदीन ढवळेकारान आपले गोठे मारला ते शिव व्हरून. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.